जिसू ख्रिस्ता उंड्या रूपारली पोणाच्या नमो नमो सुडबुंगारा सक्रामेतांताम कारकच्या नमो नमो जिसू ख्रिस्ता उंड्या रूपारली पोणाच्या नमो नमो सुडबुंगारा सक्रामेतांताम कारकच्या सगळी सुदी तू आमकां मेळोंक रावला सगळी सुदी तू आमकां मेळोंक रावला देव पोण लिपोवन तुवें उंड्याचें रूप घेतला देव पोण लिपोवन तुवें उंड्याचें रूप घेतला उंड्या वयना येव तूं आमचें कान जाता उंड्या वयना येव तूं आमचें कान जाता तुज्या मोगान बरो तुकाच भेटो दिता आमच्या मोगान बरो तुका समर्पिता नमो नमो जिसू ख्रिस्ता उंड्या रूपारली पोणाच्या नमो नमो सुडबुंगारा सक्रामेतांताम कारकच्या मोगाळ भावान आनी भयणीनो जेजू मार्था आनी मुरयेच्या घरा गेल्ल्या वेळार मार्थान म्हणली उतरां जेजूक सोमया तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरतो ना पूण आतां जाल्यार देवालाचें तुवें मागलेलें सगळें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा मार्थान तिच्या काळजाचें दूख जेजू कडेन उसारलें जेजूक सांगलें आपणाच्या भावाच्या मरणा वरवीं आपणें भोगचें एकसुरपण मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो जेजू आमचे मुखार आसा आमच्या जिणयेचे सुख दुख ताका सांगूंक ह्या घडये ह्या जिविताच्या उंड्या मुखार आमी आसा हो जिवीत असो उंडो आमकां जिवीत दिवचो आमचे जिवीत सोलोवन व्हरचो हो जिवीत असो उंडो आमकां सासणीक जिवीत दिवचो आमच्या कश्टा वेळार आमकां आमच्या दुखा वेळार आमकां बुजोवन दिवचो हो जिवीत असो उंडो हांगासर आसा त्या जिविताच्या उंड्याक जेजूक मेळोवंक आमी हांगासर आयल्या मोगाळ भावान आनी भयणीनो ताच्या कुरपे भांडारांनी तो आमकां भरता तेरगून ह्या घडये आमचे जिवीत जेजूक आमी समर्पण करया जेजूक आमी उक्तें करया जेजू लागीं आमचे सुख दूख आमी सांगया उलोवया आमच्या काळजा मनाची भोगणां आटे विटे आमचे सगळे सर्वस्व त्या जेजूक आमी समर्पण करया मोगाचे न्हू आमचे सुख दूख तो आयकता आमकां बुजोवन दिता धैर्य दिता सांगात दिता आमचे सांगात आसा म्हणलें तो सांगता मोगाचे न्हू त्या भोगणांनी आमचे जिवीत ताका समर्पण करया आमचे सुख दूख ताचे लागीं ह्या घडये आमी उलोवया जिणयेचे सुख दूख तुका सांगूंक आयल्या जिणयेचे सुख दूख तुका सांगूंक आयल्या तुजी तोंड पुसवून आशीव हांगा रावल्या तुजे तोंड पुसवून आशीव हांगा रावल्या ये जेजू ये आमकां मेळोवंक तूं ये जेजू ये आमकां मेळोवंक तूं तुजे कुरपेचे देण्या बंड घेवये तू
तुझे कृपेचे बेल्या बंडा घेऊन नमो नमो जिसू ख्रिस्ता उन्नरूपली पोनास्चा नमो नमो सर्वोन्नता सक्रमेतांकाराच्या मोगाळ पवन आणि बहिणीनो ताबोर गुड्याचेर जेजू रूपांतर जाताना पेद्रून म्हणली उतरां सोम्या आंगात आसचें बरें तशें म्हळ्यार पेद्रूच्या जिवितांत दूख बेजाराय कोर्सान नातल्ली म्हण न्ही पूण केन्ना जेजूच्या हजारपणांत तो आसलो तेन्ना ताची गोडसाण दूख बेजाराय हे सगळें तो विसारता सोम्याची गोडसाण तो सांगता सोम्याचो मोग अनुभव करता आनी त्या देखून तो सोम्याक म्हणटा सोम्या आंगस आसचें कितल्याक बरें सोम्या आंगस आसचें कितल्याक बरें तशेंच मोगाचें न्हू जुवांव सोवांजेल अध्याय 20 आणि 7 वाक्य अशें म्हणटा नास जाता तसल्या काना खातीर तुमी वावुरचे न्ही बगार वावुरा तुमी सासणीक जिनयेक बालता तसल्या काना खातीर हें खान मनशापत तुमकां दितलो हें खान मनशापत तुमकां दितलो आतां जेजून दिल्लें खान जावन आसा सूख संतोष समाधान भलायकी बरेपण हें सगळें वालता ताचे एकल्यातावन मात्र मोगाच्या भावान आनी भयणीनो त्या देखून लागीं आमी सरता सोम्याची गोडसाण आमी सांगता मोगाचें न्हू आनी सोम्याच्या आजारपणान आमी आसतना आमचे जिनयेची गोडसाण आमी विसारता संतोष आमी जाता कुरपेण आमी भरता आमचे जिवीत सोम्याच्या त्या पवित्र मोगाळ स्पर्शान आमी भरता मोगाचें न्हू त्या देखून ह्या घडये आमचे जिवीत जेजूक आमी समर्पण करुया जेजूच्या हजारपणान आमी आसा मोगाचें न्हू आमच्या काळजा मनांनी कोडसाण दूख बेजाराय खंडीत आसा आमच्या काळजांत जायतें आमकां घडोवंक नातलें घडिल्लें भोगना आमच्या काळजा मनांत आसूंक बरो सगळें ह्या घडये सोम्याच्या पांयांत आमी समर्पण करुया सोम्याच्या आजारपणान आमी आसतना हे सगळें आमी विसान सोडया मोगाचें न्हू सोम्याचो मोग आमी साकया सोम्याची गोडसाण आमी अनुभव करुया सोम्याच्या मोगांत आमी रावया आनी सोम्याक आमी सांगया सोम्या ह्या घडये आंगस आसचें कितलें बरें तुज्या हजारपणांत आसचें तुज्या ह्या पवित्रपणांत आसचें सोम्या कितलें बरें हांव संतुश्ट आसा हांव समाधानी आसा हांव बेसावांनी भरलोलो आसा म्हणलें सोम्याक आमी सांगया आमकांत सोम्याक आमी ह्या घडये आमी समर्पण करुया मोगाचें लागी सरताव सोम्या साताव तुजी गोडसाण लागी सरताव सोम्या साताव तुजी गोडसाण तुजी संगी रावून विस्तारताव जिने गोडसाण तुझे संगी रावून विसारताव जिने गोडसाण संतोष जाताव आमी घेवन तुझे दर्शन संतोष जाताव आमी घेवन तुझे दर्शन साक्षी तुका आमी तुझ्या पवित्र स्पर्श साक्षी तुका आमी तुझ्या पवित्र स्पर्श नमो नमो जिसू ख्रिस्ता उद्या रूपाली पोनास्या नमो नमो सर्वोन्नता सक्रमेतांकाराच्या Alleluia, 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 Alleluia,
मोठ्या रूपार नको रस्तो हजाराचा तुझ्या हजारपणा मी ओळखून घेतो सोमिया तुझ्या हजारपणा मी बघता तुझ्या हजारपणात आम्ही असताना आमचे दुःख सुख आम्ही विसरतो सोमिया आमचे बेजाराई आम्ही विसरतो सोमिया आमचे नासमाधान आम्ही विसरतो सोमिया किती आमचे सगळं रावता यार दनवळार आमचे कालचा मना तुझ्या मोगान करताय तुझ्या स्पर्शान करताय आमका तो संतुष्टी करताय आमच्या सगळं तो रावताय सोमिया तर आम्ही आराधना करता नामान करता सोमिया या घडी आमचे जिनीचे सुख दुःख आम्ही तुझ्या लागे सांगता आमचे कष्ट तुझ्या लागे मी सांगता आमच्या हरी एक सांगत राव सोमिया जेजो राव सोमिया जेजो थँक यू लॉर्ड जीसस प्रेज यू लॉर्ड जीसस वी एडोर यू लॉर्ड जीसस आराधना तुझा सोमिया जेजो नामान तुझा सोमिया जेजो महिमा तुझा सोमिया जेजो स्तुती तुझा सोमिया जेजो थँक यू लॉर्ड जीसस थँक यू जीसस प्रेज यू लॉर्ड जीसस Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Aradantuga sumiyan Jesus. Aradantuga sumiyan Jesus. Aradantuga sumiyan Jesus. Aradantuga sumiyan Jesus. Vandantuga sumiyan Jesus. Vandantuga sumiyan Jesus. Pranipatuga sumiyan Jesus. Pranipatuga sumiyan Jesus. Mahimatuga sumiyan Jesus. Mahimatuga sumiyan Jesus. स्तुतितुगा सुमियान Jesus. स्तुतिtuga sumiyan Jesus. वर्णितांतुगा सुमियान Jesus. Varnitautuga sumiyan Jesus. नमांतुगा सुमियान Jesus. Namantuga sumiyan Jesus. भगलातुगा सुमियान Jesus. Bhagavatuga sumiyan Jesus. Hallelujah. 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 सगळं आम्ही बसया मोगाचेनो एक घडी भर आमच्या दोळे आम्ही दांबिया आमचे दोन्ही हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया मोगाचें न्हू सोमयाच्या हजारपणान आमी आसा परत सोमयान आमकां आनी एक अवकाश दिला ताचे संगी आसचें ताचे समकर बसचें तसो अनुभव गुजरचो आनी एक अवकाश आमकां दिला एक घडी भर ताका आमी अर्गां दिवया तसो उपकार आमी आठोवया मोगाचें न्हू ऑगस्ट महिनो अखेर जावन आयलो 2 दीस मात्र बाकी उरले फाटल्या सगळ्या म्हयन्यांत ताणें आमकां राखलां सांबाळलां आमची जतन घेतल्या आमच्या बगलेक तो रावला आमकां आशिर्वादांनी बेसावांनी भरला आमचे जिवीत हरी एका घडये हरी एका दिसा सोलोन व्हेला मोगाचें न्हू आमचे जिविताचे सुख दुख तो आयकला तशी घोटसाण साकूंक ताणें आमकां दिला तसो मोग आमकां अनुभव करूंक ताणें दिला आनी ताच्यागी सर जावन ह्या सक्कड दिसांनी आमच्या बगलेक तो रावल्लो आमच्या संगी तो आसलो मोगाचें न्हू एक घडी आमी काळजान जावन ताका थँक्यू म्हणया तसो उपकार आमी आठोवया मोगाचें न्हू कितलीं अर्गां ओगळाप ताका दिल्यार पावना मोगाचें न्हू कित्याक आमचो धनी आमचो सोमी तो जुआंव सवांजेल अध्याय 15 वाक्य 4 म्हणटा तुमी म्हजे थंय एकवटून रावा आनी हांव तुमचे थंय एकवटून रावतलो जर तर तुमी म्हजे थंय एकवटून रावनात तुमी फळ दिवंक शकनात वय मोगाच्या बाबा भयणी आमी कितें इल्लें बरें केलां जाल्यार आमच्या मरिपात कितें इल्लें बरेंपण जालां जाल्यार म्हजो आनी सोमयाचो एकवट म्हज्या आनी तुमच्या जिविताचें मागण्याचो फळ आनी ताच्या चड म्हज्या आनी तुज्या बऱ्या मनाक खालत्या मनाक ताणें दिल्लीं आशिर्वादां ताणें दिल्लीं बेसांवां आकारान मोगाचें न्हू तेगून तसो उपकार आठोवया ताका आमी अर्गां दिवया ताका आमी आराधन करया ताका आमी नामान करया आमच्या काळजान जावन एक घडी आमी मौन बसया ते जेजूक आमी थँक्यू म्हणया आनी ताचे कडेन आमी उलोवया
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मग भवन आणि बहिणीनो, आजकाल आमच्या बोवारी आम्ही नदर घाली जाल्यार एक चिंता बसरले, आम्ही क्रिस्तवां, आम्ही मागण्याची मनशां, आम्ही देवस्थानाची मनशां, आम्ही खंयचे वायट अन्याय करिना तसले एक चिंता बसरले. पूण ह्या दिसांनी पळोवंक गेलें जाल्यार हें चिंताप इल्लेलें उणें जावन येता. आमच्या समाजांत खोटेपण, वायटपण, क्रूरताय सोडून वेताना क्रिस्तवांनी असल्या संगतींनी मेते जावचे आमकां दिसून येता. मोगाचें त्या देखून मुस्तबडी आमच्या क्रिस्तांव भावांची, भयण्यांची नांवां पेपरार येवची, न्यूजार आमकां आयकोंक मेळचें. विविध तरांच्या अन्यायांत, वायटांत बली जावन वा सांपड पडून ताज्या उपरांत तांकां कैद गेल्लें असले जायते सन्निवेशां ह्या दिसांनी आमकां दिसून येतात. मोगाचें थोडे दिसा आदीं एक भाव म्हज्या लागीं आयिल्लो उलोवंक. तसोच जागो, ताचेंत घर, थोड्या कारणाक लागून तो गांवांत ना. बंबई एका बऱ्या कामार तो आसा, एकलोच आसो. ताचें आनी ताच्या भावाचें नांव ताच्या RTCचेर आसलें, ताच्या जाग्याचेर आसलें. एका क्रिस्तांव एजंटान आनी एका क्रिस्तांव भावान दोगांनी सांगाता मेळोन एका भावाचें नांव काडन ह्या तिसऱ्या व्यक्तीचें नांव ताच्या RTCर घालन आनी तो एजंटान हाका 10 लाख रुपया दिता, हांव तो जागो तुका हांव दुसऱ्या विकता, तुका 10 लाख दिता, तुजो जागो म्हणून आमी करया. आनी अशें क्रिस्तांवांनी केल्लें. आनी वो भाव आमचोच कातोलीक ताच्या उपरांत कितले कडेन नासलो, कितें बरो केलें, तांचे कडेन उलोवन कोणें बरें वायट अन्याय केलें तांचे कडेन उलोवन चूक जाल्या तें नांव पाटी काडून तांकां वताय गेले रे आयकोनान. आखरेक DC ऑफिसा वचचें पडलें. आनी सगळें निमाणें तो म्हणटा म्हाका म्हजोच तो जागो म्हणून हांवें प्रूव करीचें जाल्यार उणें म्हळ्यार 5 लाख रुपया हांवें खर्चिल्ले. म्हजोच तो जागो, म्हजोच तो जागो म्हणून हांवें परत डिक्लेअर करीचें जाल्यार हांवें 5 लाख खर्चिल्ले फादा म्हणटा म्हजे कडेन. आजकाल आमचींत क्रिस्तांवां, आमच्या भाव भयणींनी अशें केलें म्हणलें एकाची दूख बेजाराय उसारोंक लागलो. मोगाचें माथेव वांजेल अध्याय 7 येवच्या आयतारचो वांजेल आमी वाचलें जाल्यार जेजू म्हणटा, ही परजा आपल्या वोंटांनी म्हाका वगळाप दिता, तरी तांचें काळीज म्हजे तावन जायतें पयस आसा. व्यर्थतांनी म्हजें भजन करचें, खरी शिकून म्हणून सांगून मनशान केल्ले कायदे ते दितात. देवान दिलो उपादेश तुमी सोण सोडला आनी मनशान केल्ल्यो रिवाज्यो तुमी धरल्यात. भायल्यान आमी मागण्याची मनशां, देवस्थानाची, बरेपणाची मनशां म्हणून आमी दाखयता. मोगाचें त्या देखून जेजू म्हणटा, वोंटांनी म्हाका वगळाप दिता, तरी तांचे काळीज म्हजे तावन जायतें पयस आसा, जायतें पयस आसा. आमी थोडे फावटी वायटाच्या वाटेन समकताना, अन्याय करतना मोगाचें हें आमच्या जिवितान करता. त्या देखून आज आमी आमकांत एक विचारूंक जाय मोगाचें, म्हजें काळीज खंय आसा, म्हजें काळीज खंयच्या संगतीचेर आसा, म्हजें जिवीत खंयच्या दिशेन वचून आसा. आमच्या जिविताचेर एक नदर घालचें तें गरजेचें मोगाचें. एक सांगणी अशें आसा, खंयसर तुजें दिर्वें आसा थंयसर तुजें काळीज जाता. तुजें दिर्वें कितें आनी थंयसर तुजें काळीज जाता. त्या देखून आमच्या जिविताचें दिर्वें कितें, आमच्या दिसपटे जिविताचें दिर्वें कितें. म्हजें दिर्वें म्हजो जेजू वा म्हजें दिर्वें मनशां, पयशे, आस्त, बदीक, भांगार, शिंगार केन्ना आमी दिर्वें जावन ह्या सकड संवसारी वस्तूंक मनशांक आमी करता. त्या दाळा आमचे थंय आसलीं क्रिस्ती मोलां ती मायक जातात. आनी त्या देखून हें वायटपण, खोटेपण आमच्या समाजांत तें सोडून आसा. मोगाचें आमी वांजेलांत पळयता, माथेवाचो वांजेल अध्याय 11 वाक्य अध्याय 19 वाक्य 16 ते 30 पर्यंत तो एक तरणाटो जेजू लागीं येवन विचारता, सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय, तो सर्ग जोडी जाय जाल्यार हांवें कितें करी जाय. आनी जेजून ताका कितें म्हळें, उपादेश आसात ते पाळ. आनी तो बरो म्हूण दाखोवचे खातीर जेजू कडेन विचारता, खंयचे पुरो उपादेश. आनी जेजून पुरो उपादेशाची नांवां सांगलीं. आनी तक्षण म्हणटा, हें सगळें हांव म्हज्या भुरग्यापणांत पाळना आयलां, हें म्हज्या जिवितान हांवें पाळलां, हांव बरो मनीस. पूण जेजू म्हणटा ताका, तुवें करी जाय जाल्लें एक मात्र बाकी आसा.
तुझे म्हणलें कितें आसा आस्त बदीक दुर्बळ्यांक वीक ते वीक आनी मेळ्ळलो दुर्बळ्यांक वांटून दी आनी ताच्या उपरांत ये म्हजो पाटलाव कर. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा तो कंतिश्ट जावन फाटीं गेलो कित्याक जायती आस्त बदीक ताचे थंय आसलें म्हणटा. मोगाचें न्हू ताच्या जिविताचें दिर्वें आस्त बदीक जाल्लें. ताचे जिविताचो देव एका लेखान ताचो आस्त बदीक जाल्लें आनी त्या देखून तो निराशे जावन दुखान थंय जावन फाटीं गेलो. मोगाचें न्हू त्या देखून आज ह्या सोमया मुखार आमी आसता आसतना मोगाचें न्हू सोमया मुखार आमी आसता आसतना ह्या जिविताच्या उंड्या मुखार आमी आसतना आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया. मोगाचें न्हू म्हजें आनी तुजें काळीज खंय आसा, म्हजें आनी तुजें काळीज खंय आसा. आमच्या जिविताचें दिर्वें कितें तें आमी समजूंक प्रयत्न करया. मोगाचें न्हू एक घडीभर आमचे दोळे धांपया, आमचे दोनी हात आमच्या हुस्क्याचेर आमी उदारे दवरया. मोगाचें न्हू मत्तेव सुवांजल अध्याय 7 वाक्य 20 आनी 3 म्हणटा मनशाच्या काळजांतल्यान भायर सरता ते मनशाक मेळयता, जे कितें मनशाच्या तोंडांत भितर येता ते मनशाक मेळयना म्हणटा. आनी मनशाच्या काळजांतल्यान भायर सरता खोट्यो आलोचन्यो, प्रद्वार, अनैतीक संबंध, चोरी, खून, व्याभिचार, दुडवास, खोटेपण, कापाटीपण, बासकळपण, मोसोर, निंदा, गर्व आनी पिशेपण हे सर्व वायट मनशाच्या भितरतावन भायर सरतात आनी ते मनशाक मेळयतात म्हणटात. मोगाचें न्हू आमच्याच जिविताचेर आमी नदर घालया. म्हज्या आनी तुमच्या जिवितान आमकां मेळोवचें ती संगत कितें एक घडीभर आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया. आमचे काळीज खंयच्या संगतेक लाभदोन आसा, म्हजें आनी तुजें काळीज आनी मन खंयच्या संगती फाटल्यान धांवून आसा. एक घडीभर आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया. मोगाचें न्हू आमचो सोमी आमच्या मुखार आसा. आमच्या जिविताचो आरसो तो त्या जेजूक पळयतना म्हजें मुखामळू, म्हजें काळीज, म्हजें मन दिसता. मोगाचें न्हू त्या देखून त्या जेजूचेर आमी नदर घालया, आत्मीक नदर घालया. आमचें जिवीत आमी पळोवया. मोगाचें न्हू खंयसर म्हजें काळीज आसा, खंयसर म्हजें मन आसा, खंयच्या संगती फाटल्यान म्हजें मन काळीज धांवून आसा, खंयच्यो संगती म्हजें दिसपते जिवीत मेळयतात. आमच्या जिविताचेर आमी एक नदर घालया. आमच्या जिविताची एक घडी झरती करया. मोगाचें न्हू एजेकियल प्रवादी अध्याय 30 आनी 6 वाक्य 20 आनी 6 म्हणटा एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमच्या कुडींतलें पात्राचें काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मासाचें काळीज दितलो. मोगाचें न्हू आमचे भितर कसलें काळीज आसा तें पात्राचें काळीज, राग मोसराचें काळीज, कठोरपणान भरलेलें काळीज, खोटेपण कापाटीपणान भरलेलें काळीज, मोसोर, निंदा, गर्व, अंकारान भरिल्लें काळीज, खोट्या आलोचनांनी भरिल्लें, वायट संगतींनी भरिल्लें काळीज आमचे भितर आसा. एक घडी आमी नदर घालया. आज एजेकियल प्रवादे मारिपान सर्वेस्व देव म्हणटा एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो, एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमच्या कुडींतलें पात्राचें काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मासाचें काळीज हांव दितलो. तर आमचें काळीज जेजूच्या काळजा सारकें तें कालतें बोळें जावचे खातीर, जेजूच्या काळजा सारकें देवाच्या पेल्याच्या मोगान भरतल्या तसलें जावच्यांक, जेजूच्या काळजा सारकें हेरांचें बरेंपण आशेतालें, जेजूच्या काळजा सारकें मोगा बोगसाणेचें काळीज,
हसलें काळी जावन रुपी जावच्या खातीर आज आमी मागया मोगाचें आनी आमी पात्रा सारक्या काळजांत जियेल्ल्या खातीर मेळ्या संगतींनी आमी मेळिल्ल्या खातीर आज सोमया कडेन आमी बोगसाने मागया. दया तुजी दाखय म्हजेर ये सोमया, नितळ म्हाका कर म्हणून त्या सोमया कडेन ह्या घडये आमी सगळां आमच्या पातकाची उणेपणाची अस्गतगायची दुखदन त्या जेजू कडेन आमी बोगसाने आमी मागया मोगाचें. पान संकुल 123 123. दया तुझी दाखय मोजेर ये सोमिया, कित्याक तुजेर हांव पात येवनासा. आपोडाणी गुण कर म्हाका येदनिया, तुजे काकुळतीचेर हांव आशेन रावला. दया तुझी दाखय मोजेर ये सोमिया, कित्याक तुजेर हांव पात येवनासा. आपोडाणी गुण कर म्हाका येदनिया, तुजे काकुळतीचेर हांव आशेन रावला. आपोड म्हजे दारूण काळीज ये सोमया, मोवाळाय दाळाय दी तूं म्हाका. मोसोरो हागे राग तूं निवार ये दनिया, दुस्मानासोय मोग करूंक शिकय म्हाका. असलें मोवाळ काळीज, असलें मासाचें काळीज, असलें बोरें काळीज, जेजूचें काळीज म्हाका दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया मोगाचें. आपोड मोजे दारूण काळीज ये सोमिया, मोवाळाय दयाळाय दी तूं म्हाका. मोसोर हगेरा तूं निवार येदनिया, दुस्मानासोय मोग करूं शिकय म्हाका. दया तुजी दाखय मोजेर ये सोमिया, कित्याक तुजेर हांव पात येवनासा. आपोडाणी गुण कर म्हाका येदनिया, तुजे काकुळतीचेर हांव आशेन रावला. सांबावलो म्हणटा मोगाचें, आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदिर, आमची कूड देवाचें मंदिर तें पवित्र. तर सोमया कडेन म्हणया, आपोड म्हजी सगळी कूड पवित्र तुज्या स्पर्शान ती निर्मळ नितळ कर. हांवें जे कितें भितर तावन म्हज्या भायर आयला, म्हजी कूड मेळें केला, म्हजी कूड ती अपवित्र केला, आतां तूं नितळ कर सोमया. धांवडय सर वायट सकत म्हजें हांव दनिया, पवित्र आत्म्यान तुज्या म्हाका बर म्हणून आमचें जिवीत तें जेजूक आमी समर्पण करया. जेजूचे हातेर जावन आमी जेजूक समर्पण करया मोगाचें. जेजूच्या हातार जावन आमी वावुरच्या कृपा मागून आमी ताका समर्पण करया आनी त्या जेजू कडेन आदार आमी मागया. आपोड मुजी सगळी कूड ये सोमिया, पवित्र तुझ्या स्पर्शान ती निर्मळ तूं कर. दावणय सर वाईट सकत येदनिया, पवित्र आत्म्यान तुझ्या म्हाका तूं भर. दया तुजी दाखय मोजेर ये सोमिया, कित्याक तुजेर हांव पात येवनासा. आपोडाणी गुण कर म्हाका येदनिया, तुजे काकुळतीचेर हांव आशेन रावला. दया तुजी दाखय मोजेर ये सोमिया, कित्याक तुजेर हांव पात येवनासा. आपोडाणी गुण कर म्हाका येदनिया, तुजे काकुळतीचेर हांव आशेन रावला.
हालेलुया हालेलुया मंगळा जेजू आत्मिक वैस तुका आमची पातकां बोगसूची पदवी आसा आणि त्या तुमी पेडेस्ता म्हणून तुजी पातकां तुका बोगसाली आणि बोगसूची पदवी तुज्या आपोस्तलांक तुवें दिली तू बोगसानेचो दाता सुमिया तुजे लागीं ह्या घडी आमी विनंती करता आमी तुजे लागीं परत सुमिया आमचेर तुजी खाकुळीची नजर घाल तुजी दयाक आमचेर एकलेचे दाखय आमची पातकां तूं बोगोस आमची पातकां तूं बोगोस आमकां नितळ निर्मळ कर तुज्या काळजा सारकें आमचें काळीज तें मोवाळ मोगाळ कर तें मातसाचें काळीज तूं आमकां दी सुमिया आमचे सगळं राव सुमिया आमचे सगळं राव सुमिया तुज्या मोगान भरलेलें काळीज आमकां दी सुमिया त्या मरिपात आमी एकामेकाचो मोग करून एकामेकाक मोग दिवंक एकामेकादी मोग वांटून घेवंक आनी एकामेकादी तुजें रूपणें पळोवन आमकां कृपा दी सुमिया आमचे सगळं राव सुमिया आमचे सगळं राव सुमिया बक्षुची कृपा आमकां दी सुमिया आमकां तुज्या कृपेन भर तुज्या काकुळटीन भर सुमिया थँक यू लॉर्ड सुमिया कित्याक तुजेर हांव पातिवणा सा आपोडाणी गुण कर म्हाका हे दुनिया तुजे काकुळटीचेर हांव आशेन रावला. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगान भवन आनी भयणीनो नितळ निर्मळ आमी जाल्या सोमयेची खाकोत ह्या घडये म्हजे थंय तुमचे थंय वाडल्या मोगाचें न्हू आमचें जिवीत ताच्या आत्म्याच्या कृपेन भरच्या खातीर आमी तें समर्पण करया मोगाचें न्हू लुकास वांजेल अध्याय 5 वाक्य 20 आनी 6 वा ताच्या पयलीं आमी वाचलें जाल्यार जेजू आर मारलेल्याक गुण करता तक्षणच तो आर मारलेलो तांचे मुखार तो उठलो आनी आपूण न्हिदोन आसलो तें हांतुळ्ळो गुट लावन देवाची स्तुती करीत आपणाच्या घरा गेलो आनी तवळ वाक्या 20 आनी 6 म्हणटा सोमेस्त थटाक जाले आनी देवाक ओरसूंक लागले आनी भिरांतीन म्हणाले विचित्र गणितां आज आमी देखलीं विचित्र गणितां आमी देखलीं मोगाचेनो केदाळा देवाचो आत्मो आमचेर येता आमचेर देवन येता देवाचो आत्मो पवित्र आत्मो आमचे सांगाता रावता मोगाचेनो आमच्या जिवितांत असलीं अद्भुतां घडटात मोगाचेनो विचित्र घडटात त्या देखून तूं जेजून मजतदार जावन पवित्र आत्म्याक दिल्लो आनी आज आमी पवित्र आत्म्याक उलो मारतना पवित्र आत्म्याच्या सक्तेक समर्पण करतना पवित्र आत्म्याच्या नांवान आमी मागता आसतना आमच्या बोवारी जायतें बरेंपण वालता मोगाचें न्हू आजापां अद्भुतां घडटात मोगाचें न्हू त्या देखून पयल्यान पयलें आमचें जिवीत त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरा जाय पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तें आमी बरा जाय मोगाचें न्हू हें गरजेचें हें आमच्या जिवितांत आमी गरजेचें आनी तवळ मात्र आमचें जिवीत त्या दिशेन वेता मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत असर्यां अद्भुतां आमकां मेळटलें म्हण आमी उडासन वचचें त्या देखून एक बरोवपी म्हणटा आमचें जिवीत पवित्र आत्म्याच्या कृपेन पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरा जाय जाल्यार 3 संगती आमी उडासन दवरचे पयलें देवान आमकां कळीत गेल्ल्या त्या प्रॉमिसांचेर बसवण्यांचेर आमकां पातयेनी आसाचे देवाच्या त्या बसवण्यांचेर आमी पातयेनी आसाचे आतां देवान कितें जेजू मारी पाद आमकां बसयला हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचना हांव तुमकां मजतदार दितलो आनी तो मजतदार तुमचे सोबे येतलो हे बसवणी केल्या ह्या बसवणेचेर आमी पातयेनी दवरचे पयलें बसवणेचेर वय देवान बसयला ही बसवणी खरें आनी ती बसवणी जाता म्हणलें ती पातयेनी पयलें आमच्या जिवितांत आसा जाय म्हणलें आमकां सांगता दुसरें बवर्तान आमी वळखून घे जाय की आमच्या जिवितांत तें बसवणी जारी जाता बवर्तान आमी मानून घे जाय की म्हज्या जिवितांत ती बसवणी जारी जाता म्हणलें तें आमी उडासान दवरचें आनी तिसरें ही बसवणी आमी जोन घे जाय
ही बसोनी पवित्र आत्म्या मारी पात व पवित्र आत्म्याक आमच्या जिवितांत भवतान आमी जोन घेजय मगाचे न्हू ह्यो तीन संगती आमच्या जिवितांत घडल्यो जाल्यार पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन म्हजें आनी तुजें जिवीत भरता त्या लागून एक घडी सगळें आमी दोळे धांपया मगाचे न्हू बसुल्या कडेन आमचे दोनी हात आमच्या उस्क्याचेर आमी उदारे दवरया आमी कितेंच न्ही आमी अस्कद जावंक पुरो आमी किरकोळ जावंक पुरो मोगाचे न्हू आमी पातकी जावंक पुरो आपोस्तोली किरकोळ आसले थंय सुकोवन पडले मोगाचे न्हू देवाक जेजूक तांणी विकृत केलें इन्कार केलें पूण केदनाथ आनी भावार्थान पातयेनीन मागलें आनी तो पवित्र आत्मो तांचेर आयलो पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन कुरपेन ते भरले मोगाचे न्हू त्या लागून हांव आस्कत हांव पातकी हांव खोटो म्हूण आमी बसचे नाका त्या लागून ह्या घडये आमचें जिवीत त्या देवाक आमी समर्पण करतना पयिल्लें देवाच्या त्या बसोवणेचेर आमी पातयेवया बिलिव्हिंग गॉड्स प्रॉमिसेस सुमयान म्हणली ती उतरां हांव तुमकां मजतदार दितलो पवित्र आत्मो तुमचेर येतलो ही बसोवणी ह्या बसोवणेचेर आमी पातयेनी दवरया पयल्यान पयलें आमी वळखून घेवया मोगाचें न्हू दुसरें आमच्या हर एकल्याचेर क्लेमिंग दॅट प्रॉमीस बाय फेथ तें बसोवणी म्हज्या जिवितांत जारी जाता म्हणलें आमी पातयेवया मोगाचें न्हू होय सोमयान बसयला म्हज्या जिवितांत ते बसोवणी जारी जाता म्हणलें ताचे भावार्थान आमी मानून घेवया मोगाचें भावार्थान आमी मानून घेवया आनी तिसरें भावार्थान आमी पातयेवया ती बसोवणी आमी जोडल्या पवित्र आत्म्यान म्हजें जिवीत भरलां पवित्र आत्म्यान हांव अभिशेक जाला जावंक पुरो म्हज्या पवित्र स्नानाच्या दिसा क्रिस्मसच्या साक्रामेंता मारीपात विविध साक्रामेंता मारीपात आनी ताच्या की चड मोगाचें न्हू विशेष आनी विशिश्ट जावन केदना आमी पवित्र आत्म्याक उलो मारता पवित्र आत्म्याची मजत आमी आशेता पवित्र आत्म्याचे सकत आमी आशेता पवित्र आत्मा विशिश्ट तरान म्हजे थंय तुजे थंय येता मोगाचें त्या लागून ह्या घडये तिसरें पॉसेसिंग द प्रॉमीस तें बसोवनी आतां आमी अनुभव करया मोगाचें न्हू जोन घेवया पवित्र आत्मा म्हजे थंय तुजे थंय येता आयला वस्ती करता हें सत आमी ह्या घडये वळखून घेवया मोगाचें न्हू वळखून घेवया म्हजें आनी तुजें जिवीत पवित्र आत्म्याच्या कुरपेन सक्तेन भरलां म्हणलें पवित्र आत्मा म्हजे थंय आसा म्हजे थंय वस्ती करता म्हणलें ह्या घडये आमी वळखून घेवया मोगाचें न्हू भावार्थान आमी पातयेवया मोगाचें न्हू जर तर आमी भावार्थान पातयेवन घेता पवित्र आत्म्याची सकत म्हजे थंय आसा म्हूण पातयेता हांवें मागिल्लें जाता मोगाचें न्हू हांवें हात दवरलेल्यांक बरेपण मेळटा हांव खंयसर हात दवरता मागता थंयसर बरेपण वालता मोगाचें न्हू त्या लागून पयल्यान पयलें ह्या घडये आमचें जिवीत त्या पवित्र आत्म्याच्या कुरपेन पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमी भरया मोगाचें न्हू आमचें जिवीत पवित्र आत्म्याच्या कुरपेक सक्तेक आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू आमी भरया मोगाचें न्ही गरजेचें आमी मागण्याचें मनशां मागण्याक आयल्या त्या लागून आमचें जिवीत त्या पवित्र आत्म्याच्या कुरपेन आमी भरया आनी ताच्या उपरांत आमी कितें मागता कोणा खातीर मागता तें जारी जाता मोगाचें न्हू मेळटा म्हणलें उडासन दवरया त्या लागून आमचें जिवीत पवित्र आत्म्याच्या सक्ते कुरपेक ह्या घडये आमी समर्पण करून आमी मागया मोगाचें न्हू मागया आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया सगळें आमचें जिवीत ताच्या कुरपेन सक्तेन भरच्या खातीर ह्या घडये आमी मागया मोगाचें न्हू आनी पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया पवित्र आत्मा Come Holy Spirit. पवित्र Fill our life with your spirit. ओ चले जाओ Holy यीशु Spirit. के चरणों Fill में our life with your power. पवित्र आत्मा Come Holy Spirit. पवित्र Anoint each and every one of us. आत्मा Come Holy Spirit. Come. पवित्र आत्मा या घडी आमचे जीवित तुका आमी उक्ते करता ले जाओ यीशु के चरणों में आमच्या जीविताची शिरो आमी तुका आत्मा मुझे जीवित तुझ्या सत्तेत भर पवित्र ये पवित्र आत्मा ये
मुझे जीवित तुझ्या कृपेन भर, पवित्र मुझे जीवित अभिषेक कर, मुझे जीवित अभिषेक कर. या घडी हम तुझ्या पायांतळ समर्पण करता तेव्हा पवित्र आत्म्या तुझ्या सत्तेचे रामात येता, तुझ्या बळाचे रामात येता, तुझ्या अगणित महिमेचे रामात येता. पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या come पवित्र आत्मा Holy Spirit come. चले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए 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 मैं हाथ उठाता हूँ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा जसे तुझ्या पवित्र आत्म्या चले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा Come Holy Spirit. आमचे जीवित आम्ही समर्पण करूया मगाच्यानो आमचे दोन्ही हात आमच्या मुखार आम्ही उक्ते दवरया कितेंय पिडा शिडा आसा जाल्यार आमकां कितेंय कष्ट दुख आसा जाल्यार या घडयेच्या पवित्र आत्म्याच्या सत्य कृपेक आमी समर्पण करूया. कोणी आमच्या लागीं मागोवंक सांगला कोणाक या घडये तुमकां मागा जाय म्हणून बघता आमचे जिवीत या घडयेच्या पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन कृपेन भरला आसता मगाच्यानो या घडये कोणा खातीर तुमकां मागा जाय कोणे तुमच्या लागीं मागोवंक सांगला आज विशेष तरान तांकां ह्या मुखार समर्पण करा मगाच्यानो तांचे जिवीत पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन कृपेन अभिषेक जावच्या खातीर भरच्या खातीर या घडये मागा मगाच्यानो मागा खालसंतावन पातयेनीन बावरतान मागा सोम्याचो आत्मो सत्यवंत सोम्याचो आत्मो कृपेन भरलेलो या भवनाक त्यात कृपेन सत्तेन भलायकेन बऱ्यापणान जाणवायन भरच्या खातीर सत्तेन भरच्या खातीर कृपेन भरच्या खातीर या घडये मागा मगाच्यानो मागा खालसंतावन मागा मगाच्यानो पातयेनीन बावरतान मागा. यीशु है मार्ग है Come Holy Spirit. यीशु ही सत्य है आम्ही कोणाक यीशु ही जीवन है यीशु मेरा प्रभु यीशु है मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु ही जीवन है यीशु मेरा प्रभु पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा चले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा चले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा Alleluia praise Jesus Alleluia 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 Alleluia
हालेलुया हालेलु हालेलुया 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 शांती समाधान यीशु मार्ग यीशु सत्य यीशु जीवन यीशु मेरा प्रभु हालेलुया हर गाव गसम्या यीशु स्तोत्र यीशु वंदना पवित्र आमचे तुझेवरे आमच्या गरजांच्या मनाच्या गुणांच्या घरात हे पवित्र आमचे आमच्या घरांचे आमच्या कुटुंबाचे आमच्या हर एका संगतीचे देवणी पवित्र हालेलुया 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 मोगच्या आईच्या दिसा आम्ही नियाळ करचो विषय जावन आसा पवित्र आत्म्याची इश्टागत. आमी जायते फावटी जें कितें आज वाचलां तें आमी आयकलां आनी हाचे विशयांत आमी नियाळ केला. आज हांव ह्या उतरांचेर पवित्र आत्म्याची इश्टागते विशयांत हांव तूं थोडो वेळ नियाळ करतलें. हांव प्रत्येक तरान पयलें वाक्य म्हणटा तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. आदल्या मागण्या जमातींनी आमी नियाळ केल्लो उल्हास आमचे सदांच काळीज उल्हासान आसा जाय आनी केदाळा आमी उल्हासान आसता थवळ मस्त तरांचे पॉजिटीव वायब्रेशन जावन आमकां हर एक आमच्या जिवितांत बरें जाता म्हणल्या विशयांत आमी नियाळ केल्लो. एक मेट मुखार वचून आमी नियाळ केलो उल्हासान जिये जाय जाल्यार मोग आमचे थंय देवा थंय मोग आसा जाय आनी तो मोग कितलो चड मापान वाडटा तितलेच चड मापान आमचे थंय आत्म्याची सखत वाडटा म्हणल्या विशयांत आदल्या मागण्या जमातेर आमी नियाळ केलो. आज एक मेट आणखी मुखार येता आनी मी सांगता केदाळा आमी देवाचो मोग करता थवळ जेजो म्हणटा थवळ तुमी केदाळा तुमी म्हजो मोग करता म्हणटात केदाळा तुमी म्हजे उपादेश पाळटात आनी केदाळा तुमी म्हजे उपादेश पाळटात केदाळा तुमकां पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन हांव भरतलो पवित्र आत्मो तुमचे थंय रावतलो आनी मस्त बरीं उतरां कितें म्हळ्यार तुमचे सांगाता आनी तुमचे थंय तो रावता. सांगातपण एक आमचे थंय रावचे आनी एक. इस्कालांत आमच्या क्लासींत मस्त जाण सांगाती आसात पूण ह्या क्लासींत वा इस्कॉलांत आसच्या सांगात्या पैकी थोडे आमचे सांगाता रावतात म्हळ्यार आमचे थंय रावतात ते आमचे मोगाचे इश्ट जावन आसात. आमच्या जिवितांत मस्त जाण आमच्या सांगाती आशिल्ले ह्या सांगात्या पैकी थोडे आमचे थंय रावतात या आमचे थंय वस्ती करण आमकां मोगाचे इश्ट जातात. आनी असले इश्टागत वाडा जाय जाल्यार पयल्यान पयलें म्हाका ताका ताजी वळख जाय वळख जाल्या उपरांत साळावळ जाय आनी ही साळावळ आमकां कित्याक गरज म्हळ्यार पवित्र आत्म्याची तो आमकां जेजू थंय आपोवन व्हरता. सांजोवांच्या 16व्या अध्यायान 13वें आनी 14वें वाक्य अशें म्हणटा साताचो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो. तो आपले सक्ती खंयच उलोवचो ना आपणे आयकलेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडचे आसा त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो आनी तुमकां कळयतल्यो त्यो संगती तो मुजे तोंड घेतलो आनी अशें म्हाका महिमा दितलो. आतां पवित्र आत्मो कितें करता जेजूक सोदून जेजू थंय म्हाका तुका आपोवन व्हरता जेजू थंय आमकां कितें आसा तें म्हाका तुका सांगता आनी ह्या मुखांतर जेजूक आमकां महिमा दिवंक जाता.
पवित्रत्वाच्या इश्टगतीच्या चिंता हांवें तुवें आटयत आसतना हांवें तुवें विविध हंत हांवें तुवें चिंते जाय आनी हांवें तूं ह्या हंतांनी खंय आसा म्हणलें नियाळ करी जाय. मुस्तबोटी आमकां दोव आसा पळय की काले म्हणटा ताका फॉग म्हणटा आमी, तो आमकां अनुभव जाता. दव आमकां थोडे फावटी अनुभव जाता आनी तो दोव आमी पळयता पूण तातूंत आमकां सड्ड कांय आमी भिजाना, म्हळ्यार पावसाक भिजाल्ल्या बरें हांव तूं भिजाना. अशंत ह्या पवित्रत्म्या विशयी म्हाका आनी तुका थोड्यो संगती कळीत आसात पूण त्या आमकां संपूर्ण तरेन आमी बगना. इल्लें इल्लें बगता हांव त्या पवित्रत्म्या विशयी आनी ताची वळख म्हाका आनी तुका आसा. पवित्रत्म्या विशयी हांव तो उलोवंक शकता. ह्या पवित्रत्म्याचो इल्लो इल्लो अनुभवय म्हाका आनी तुका आसा पूण त्या अनुभवातरी हांवें तुवें सांगूंक जायना म्हाका आनी तुका इश्टागत आसा म्हूण सांगूंक जायना. मुस्त जाण आज आमचे कॅथोलीक भाव पवित्रत्म्याच्या त्या फॉग ह्या दवा बरी आमकां इल्लो इल्लो अनुभव जाता. पवित्रत्म्या विशयी आमी थोडे वेळ उलोवंक शकता ताजे विशयी आमकां थोडी जाणवण आसा पूण निखर जावन तो पवित्रत्मो ताजे तें इश्टागत म्हाका आनी तुका ना. आनी एक हंत चिक्केशे मुखार येता आमी थंयसर एक बारीक पावस वतुल्लो अनुभव, बारीक पावस. तातूंत आमचें आमी इल्लें भिजतांव, आमकां पावस आयलो म्हूण खुशी जाता, आमकां इल्लो अनुभव चड मेळटा. अशें म्हणटा आसतना थोड्यांक गिफ्ट ऑफ टंग्स आसा, थोड्यांक हिलींग पावर आसा, थोड्यांक प्रवादाचें देणें आसा, थोड्यांक शिकोवणेचें देणें आसा, एक एकल्यांक थोड्यांक थोडी थोडी देणी आसात. आनी हांव आनी तूं चिंता पवित्रत्मो म्हाका भारी म्हाका पुरा गुत्त आसा. कित्याक म्हाका गिफ्ट ऑफ टंग्स आसा म्हणटात थोड्या कडेन उलयल्यार. थोडे म्हणटात म्हाका दर्शन देखता, म्हाका विजन्स दिसतात, म्हाका प्रवाद करूंक शकता आनी कितें पुरा पवित्रत्म्याचें थोडे संगती ते अनुभव जाल्ले ती सांगतात. अजापां थोडी जातात, तांचे थंय सखत थोडी वळटा आनी आमी हें चिंता पवित्रत्मो ते थंय आमकां इश्टगत आसा म्हणलें म्हणून आमी आमी चिंता. निजायकी आसा ना पूण आमी चिंतचें जावन आसा. आमकां ते पुरा देणी आसल्या कुडले आमी पवित्रत्म्यान भारी मुखार आसा म्हणून. आणकी ताजे मुखार एक हंत आसा आनी तो हंत जावन आसा मोठो पावस येता. बारीक पावस न्ही, मोठो पावस येता आनी आमी मुस्तू आमी भिजता आनी तो पावस खंयसर पडटा थंयसर झाडां किर जातात, सुकुल्ले रूख जीव जातात आनी पळयत आसतना म्हाका आनी तुका बगता भारी बरो पावस उदकाची सिरंदरी हें आसा म्हूण म्हाका आनी तुका बगता. तेच प्रमाणे पवित्रत्म्यान अनुभव बगलो तो व्यक्ती ताका संबंध त्या व्यक्ती थंय पवित्रत्म्याचे संबंध ताका आसा आनी हो पवित्रत्म्याचो संबंध आसल्या वरवीं जाल्ल्या वरवीं ताका विशेश तराच्या अनुभव जावन त्या पवित्रत्म्या थंय साळावळेन तो जिवन आसता. आनी ताका बगता की ताजे थंय सांगातपणान कशें पळय आमच्या क्लासमेट्स आसात त्या प्रमाणे हांव ते पवित्रत्म सांगातपणान वेता. खंयसर आमी येता आसतना मुस्तू कडेन खंयसर पावता थंयसर बरेंपण घडटा आनी आमी काल म्हणटा म्हळ्यार वी नो अबावट द होली स्पिरीट, नॉट दॅट वी नो द होली स्पिरीट. म्हळ्यार पवित्र आत्म्या विशीं म्हाका तुका कळीत आसा कित्याक आमी सांगातपणान ह्या पवित्र आत्म्या थंय वचून आसा. पूण पवित्र आत्मो कितें म्हणलें आमकां नेणाव म्हळ्यार ताजी इश्टागत म्हाका तुका ना. मुस्तुटपटी तुमी तुमच्या ते चलते जिवनांत पळया क्लासमेट्स आसात तुमकां मुस्तू थोडे पुरो हेल्प करतात. खंयचे क्लासमेट म्हणल्या कुडले आमकां हेल्प करतात. पूण विशेश तरेचें हेल्प आमकां कोणातून मेळचें, विशेश तरेचें हेल्प मेळचें त्या
इश्टांत हावन म्हळ्यार आमचे कोण मुखार बारीक खेदाळे एकामेका उलोवन आसतात, खेदाळा आमकां सांगातपणान आसतात, ते मात्र आमकां मुस्त उपकार करूंक शकतात. कित्याक आमचे तें इश्टागत आसा, आमचे तें इश्टागत आसा. वो इश्टागत असो हंत म्हळ्यार एकवट असो हंत. हांव आनी पवित्र आत्मो एकवटता. त्या देखून सांग पावलो कोरिंथांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत 13वें वाक्य म्हणटा, स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्मोचो एकवट तुमचे सगळें आसो. एकवट थंयसर दोन न्ही, पवित्र आत्मो म्हज्या सांगातीनी, पवित्र आत्म्या थंय हांव एकवटलां, पवित्र आत्मो म्हजे थंय आसा, हांव आनी पवित्र आत्मो एक जावन आसा. आनी वो केदळा असलो एकवट आसा, त्या व्यक्ती खंयसर गेल्यार ताज्या मुखांतर विशिश्ट तराची घडितां ह्या संवसारार जावंक शकतात. कित्याक पवित्र आत्मोनसो ताजे थंय एकवटला जावन आसा. आनी हें साधन करीत जाल्यार विधेयपणाची गरज आसा. विधेयपणाची गरज आसा. मुस्तुपटीन कितें जाता म्हळ्यार आमकां पवित्र अनुभव आसा, तें कितेंय तो सांगता, पूण ताका आमी विधेय जायना. थोडे फावटी म्हणूंक पुरो पवित्र आत्मो, तुवें आज रातीक न्हिदलाय मात्र सांगूंक पुरो उठ आनी मागणें म्हणून. स्वामी इतलो थेंब वळ मागणें करन आयला हांव, आतां ह्या राती म्हाका जमता कशें हांवें उठचें. जर तर तूं ताचो इश्ट जाल्यार तक्षण तूं उठताय आनी मागणें करूंक शकता, सुरू करताय. मागणें करता आसतना परत्यान सांगता, ना 2 वरां जालीं आतां म्हणी न्ही दिया म्हळ्यार, ना 2 वरांनी 4 वरां मागणें म्हण. तो थाळो तुका आयकता. परत तूं विधेय जाताय आनी तो 4 वरां तूं मागणें करताय. आनी अशें तुका हर एका हंतांनी तो पवित्र आत्मो तुजे थंय आसो न्हू, तुजे थंय एकवटो न्हू, जें कितें तुवें करी जाय तो सांगता आनी तूं तें करताय. त्या देखून सांगूंक पुरो आज तुवें इतलें दान दी जाय म्हणून. तूं म्हणूंक पुरो समया म्हज्या कडेन इल्लेशे पयशे आसचे, दान दिन हांव ताजे बदला 2 वरां एक्स्ट्रा मागणें म्हणटा. जायना. दान कर म्हळ्यार तुवें दान करी जाय. ना हांव मागणें म्हणटा सोमया म्हूण सांगल्यार तें विधेयपण जायना. आनी थोडे फावटी आमकां सांगूंक पुरो, थंय वच, असल्या जाग्याक वच आनी असल्या जाग्याक वचून अशें कर. आमी सांगूंक पुरो, सोमया आज म्हाका थंय वचूंक साध्य आसना, आज भयंकर बिजी आसा म्हाका, आज एक जायना, म्हाका फाल्यां येता. आज तुका तुजें सांगाता हांवें साक्रामेंता मुखार बसून इतलो वेळ तुजे वांगडा मागणें म्हणटा. जायना. केदाळा तो एक सांगता, तें केदाळा हांव आनी तूं करता ओंगी, थवळ मात्र हांवें तुवें सांगीत हांव पवित्र आत्म्याचो इश्ट जावन आसा. आनी वो इश्ट जाल्ल्या वरवीं ताणें सांगलें हांव हर एकी आयकता. मुस्तुपटी आमी उडास दवरी जाय. पवित्र आत्मो आमचे तावन भायर आमकां कळीत जायना. सामसांवाक ताजे तें कॅस कातरता आसतना ताजे तें आसल्या पवित्र आत्म्याचे सखत भायर गेली, ताका कांय व्हडलो आवाज जावना. पवित्र आत्मो आपणा तावन भायर गेला म्हणून ताका कळीत जावना. कॅस काट गेल्या उपरांत तो उरता आनी पयलींच्या सक्तेन तो भायर सरता, पूण ताका कांय करूंक जायना. कित्याक पवित्र आत्मो उल्लू करून ताचे तावन भायर सरून गेला. साऊल येदो व्हडलो राय आसलो, ताका पवित्र आत्म्याद्वारी ताका सामुएलान अभिशेक केल्लो. आनी असलो राय ताका अविधेयपणाच्या ताका सांगलें अमलतगारांक सगळें निर्नाम करून ये म्हणल्या वेळार अमलतगाराच्या रायाक तो सगळे निर्नाम करता, पूण अमलतगाराच्या रायाक तो बंदेन घालून हाडून येता. आनी बऱ्यांतले बरे बोकरे, बऱ्यांतले बरे पाडे देवाक बाली भेटोवच्या खातीर हाडून येता. आनी सामुएल सांगता, साऊल तुवें देवाचो आदेश पळोवंक नाय. आनी वो साऊल म्हणटा, हांवें पाळला, अमलेकगारांक सगळें नाश केला आनी तेज्या रायाक हांवें बंदेन घालून हाडलां, पूण जें कितें हांवें हाडल्यांत ते बकरे
आनी कितें पाडे हाडल्यात तुज्या देवाक बरी एक बलिदान करच्या खातीर हांवें हाडून आयला. पूण सर्वेस पवित्र पुस्तकांत सामुएल थंयसर सांगता, पयल्या सामुएलाचो पुस्तक 15व्या अध्यायांत म्हणटा, बलिदाना प्रास विधेयपूण उत्तम आनी अविधेयपूण मंत्रतंत्राच्या पातका सारकें. आनी हांव तूं जाणाव त्या दिसता न्हू पवित्रत्मो ह्या सवलता रायाता न्हू भायर सरून गेलो. कांय आवाज ना, खंयच सवला कळो ना. आपणा थंय जावन पवित्रत्मो गेला म्हणून मागीर तो राय जावन अधिकार आसलो, पूण तो झुजांनी खंयच्याय विन्न जावना. कित्याक पवित्रत्मो कळीत नासतना ताकाच ताजे थावन तो भायर सरलो, आविदेय तो जाल्लो. मुस्तपुटी मोगाच्या न्हू मखान तुका बगता आमी पवित्रत्म्या आसा, आमकां क्रिस्मांत थंय पवित्रत्म्यान तीर केला. आमी कांय जाण आमी कितेंय करी येता, खालींय करी येता म्हणून उडास दवरया. तुमकां कळीत नासतनाच आविदेय जाल्ल्या वेळार, देवाच्या त्या थाळ्याक आविदेय जाल्ल्या वेळार तुमचें तावन तो पवित्रत्मो पयस रावता म्हणलें हांवें तुवें उडास दवरचें मोगाचें न्हू. आनी पवित्र पुस्तकांत सांजवांच्या 14व्या अध्यायांत 23वें वाक्य म्हणटा, जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतार पळटा, थवळ म्हजो बाप ताजो मोग करता, आमी दोगांय ताजेशी येवन ताजे थंय वस्ती करतले. हांव म्हळ्यार केदाळा तूं विधेयपणार देवाचें उतार तूं पाळटाय. कितें तुका थाळो तो आयकता, कितें पवित्र पुस्तकान जेजू तुका सांगता तो थाळो तूं आयकताय. जेजू म्हणटा थवळ तूं म्हजो मोग करताय म्हणून, आनी हांव आनी म्हजो बाप तुमचे थंय येवन रावतलो म्हूण सांगता. म्हाका हें करता आसतना तुमकां एक सारके रितीन एक अर्थ करूंक एक वांजेरांतलें एक गडीत तुमच्या मुखार दवरता. हें गडीत जायते फावटी तुमी वाचलां, जायते फावटी आमी आयकलां. आज तें गडीत हांव तूं नियाळ करता. ह्या पवित्रत्म्याची साळावळेंत कशें हांव तुवें आशेत म्हणल्या विशयांत एक नियाळ हांव तूं करता. ह्या खातीर तुमचें गमन उत्पत्ती ग्रंथाच्या 24 चॅप्टर 24 ह्या ग्रंथाक हांव थंयसर हाडून येता. थंयसर तुमी पळयलें जाल्यार अब्राम आपल्या सेवकाक आपयता. कितें पळय म्हूण सांगता पळया, 2वें वाक्य, आपल्या आस्तेचें कारबार चलयतल्या आपल्या घरांतल्या भोव मालगड्या सेवकाक ताणें सांगलें, तुजो हात म्हजे जांगे बंदा दवर. ज्या कानानगारा मदें हांव वस्ती करून आसा त्या कानानगाराच्या धुवा मदली एक बायल म्हज्या पुता खातीर तूं विंसून हाडचो न्हय. बगार म्हज्या देशाक वचून म्हज्या सोयऱ्या मदली एका बायल विंसून हाडटलोय म्हणून सर्वेस्पराच्या सर्गा संवसाराच्या देवाच्या नांवान हांव तुका सफूत लायता. हांगासर पळया, अब्राम एक व्हडलो व्यक्ती संवसारार, ताका एक सेवक आसलो. ह्या सेवकाचें नांव खंयसर हांगासर बरोवना, पूण तो पवित्र पुस्तक म्हणटा आपल्या आस्तेचें कारबार चलयतल्या आपल्या घरांतल्या भोव मालगड्या सेवकाक ताणें आपयलो. सगळें कारबार ह्या सेवका थंय आसा. सर्गा संवसाराच्या धन्याक देवाक सगळें ताजें कारबार पळोवन सो पवित्रत्व. सुरवेर आमी पळयता उत्पत्ती ग्रंथांत अंधकार पृथ्वेचेर आसलो आनी थंयसर आत्म्याची सकत वळोवन आसली. आनी त्याच आत्म्याच्या सक्तेन सगळ्या संवसारार विविध संगती घडल्यात आनी घडटात आनी मुखार घडोवंक आसात. कशें अब्रामाक एक सेवक आसलो, थंयसर हांगासर ताका नांव थंयसर खंय उल्लेख करूना. सर्वेस्परा देवाक ताचो पवित्र आत्मो सगळें कारबार पळोवन सो ताजे थंय एक जावन असो एक व्यक्ती आसा आनी तो जावन आसा पवित्रत्मो. आनी ह्या पवित्रत्म्याक इतलें ताका सगळें ताका मुस्तुपटी आमी कालें करता म्हळ्यार ताका पावर आसा. त्या सेवका थंय मुस्तूप ताका सगळें कारबार पळोवन आसा.
त्या सेवा खातीर बरें फ्रेंडशीप केल्यार त्या अब्रामाच्या मनशांक थोडें अशें मेळटा आसलें आनी थोड्यांनी ताजे थंय कितें लाभ मेळटा त्या खातीर जालें. पूण उडास दवरूंक जाय आमकां जें कितें थोडे सांगती मेळचे की जर तर त्या कारबार पळोवचे थंय आमकां आमकां इश्ट जाता आसा जाल्यार हर एकी आमचें थंय आसा. आमी पळयता पवित्र आत्मो कितें करता म्हळ्यार 6 लोकांच्या 4 ते 18 वाक्य म्हणटा देवा समीजो म्हणटा देवाचो प्रेरक आत्मो मुजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंद नसल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, दणसतल्यांक सवकासाय बसोवंक आनी सर्वेस्वराचे दया माया दाखोवचे वरस पसरोवंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. आतां हांगासर पळया बंद नसल्यांक सुटका मुस्तुदान आमी मागता म्हाका सुमयान जेजू गिफ्ट ऑफ हिलींग दी, गिफ्ट ऑफ डेलिव्हरन्स दी, सुटका दिवंक म्हाका दी. म्हजे तो म्हाका एक प्रिचींग गिफ्ट दी, म्हाका एक प्रावादाचें गिफ्ट दी, मुस्तुदाना मागतात. पूण ताची की चड हांवें तुवें मागोवंक जाय म्हाका गिफ्टांक ऑटोमॅटीक मागीर मेळटात. जर तर पवित्र आत्मो ताची इश्टा खातीर हांवें जोडून तो मुजे तें आसल्यार ऑटोमॅटीक जावन ही पुरा गिफ्टां मेळटात. आज हांव तूं पळयता लोक काल्या फाटल्यान येता, गिफ्टांक पळोवन येता, कॅरिझम्सांक पळोवन येता. पूण उडास दवरीसय हांवें आनी तुवें केदळा ती पवित्र आत्मोच आसा हर एकी देवाचो प्रेरक आत्मो मुजेर आसा. केदळा देवाचो प्रेरक आत्मो मुजे थंय आसा. ऑटोमॅटीक जावन कितें करता बरी खबर परगट करूंक, सुटका दिवंक, कुड्ड्यांक दिश्ट दिवंक, पुरो बरें करूंक, हर एकी करूंक थंयसर आसा. दुसरें उडास दवरा ह्या सेवकाक अब्राम व्हंकलेक इजाकाक एक व्हंकल हाडूंक सांगता. ओ पवित्र आत्मो आपणा खातीर काम करचें न्ही ताणें. पवित्र आत्मो सदांच जेजूची वळख म्हाका तुका करून दिता. जेजू खंयसर आसा तो दाखयता. जेजूची वळख करून म्हाका आनी तुका जेजू थंय एकवट हाडूंक हो पवित्र आत्मो पुराक जावन आसा. वांजेल्यांत जाय तितले उल्लेख आसात ते तुमी जाणात. हर एक पवित्र आत्मो जेजू थंय म्हाका आनी तुका एक करूंक, ताजी वळख करून दिवंक, ताज्या सांगातपणाक हो पवित्र आत्मो तो वावर करून आसा. तिसरें आमी पळोवंक जाय ओ येता सेवक येता आसतना थंयसर मुस्त जाणां उदक ओडचें दिसतात, उदक पिवचें दिसतात, उदक व्हरचें दिसतात. आनी हांगासर आमी पळयलें जाल्यार ह्या चॅप्टर 24 आमी पळयलें जाल्यार थंयसर तो सेवक वचून म्हणटा म्हाका पिवंक उदक दी. 24 अध्याय 17 वाक्य म्हणटा सेवक तिजे अशें धांवलो आनी तुज्या कोळशांतलें इल्लें उदक म्हाका पिवंक दी म्हूण विचारूंक लागलो. पिये म्हज्या धन्या जाप दिली तिणें आनी कोळसो तक्षण सकला देंवयलो आनी ताका पिवंक दिलें. हांगा पळया ह्या सेवकाक हात पांय घट्ट आसले. हाचे वट्ट दुसरे सेवकी आले ताका सही करूंक. आखत उदक काडून पिवंक शकता आसलो पूण ताणें तशें सांगूं ना. सेवक म्हणटा त्या स्त्रिये कडेन सारता म्हाका इल्लें पिवंक उदक दी. तुमी उडास दवरा समार्या घरा स्त्रियेक पळयल्ल्या वेळार जेजू तिजे लागीं विचारता सांजोवच्या 4व्या अध्यायांत म्हाका इल्लें पिवंक उदक दी. आनी हांगासर हो सेवक विचारता म्हाका इल्लें उदक पिवंक दी. आज तसो पवित्र आत्मो तुजे लागीं आनी म्हजे लागीं विचारता. तुका 24 वरां देवान दिल्यांत त्या 24 वरांत इल्लो वेळ म्हाका दी, इल्लो वेळ म्हाका दी. तुजे कडेन लाखांनी करोडांनी पयशे दिल्यात त्या इतल्या पयशांनी इल्लो दुडू म्हाका दी, दुबळ्यांक दान कर. तुजे थंय इतलें पुरा आसा थोडो इल्लेशें म्हाका दी. ती चली सांगना हांव तुका दिना म्हणना. ती चली म्हणटा जायत हांव तुका पिवंक दिता म्हणून तिणें तो कोळसो तक्षण सकयल देंवयता आनी पिवंक दिता. इंच मोगाचें न्हू त्या रेबेक्काच्या जाग्यार हांव आनी तूं आसा. पवित्र आत्मा म्हणटा म्हज्या पुता म्हज्या धुवे म्हाका इल्लेशें दी. इल्लो तुजो मागण्याक म्हजे सांगाता वेळ करशी. तूं सांगाता येता आसतना तूं कगळेन येता आसतना म्हाकाय इल्लेशें आपोवन व्हरो. तुजे सांगाता हांव रावोंक आशेता.
इल्लो वेळ हांव तुजें तें करसूंक अशें येता. आज कितलीं जाणां आमी पवित्र आत्म्यान आमचे कडेन वेळ विसारल्या वेळार कितलीं जाणां आमी ह्या पवित्र आत्म्याक वेळ दिवंक तयार आसा. थंयसर आमी पळयता ते उदक ह्या सेवकाक दिता मात्र न्ही, तें रेबेक्का आनी तांच्या आत्मवचन वाक्य आमी पळयलें जाल्यार मागीर बारी इंट्रस्टींग वाक्य तें. तो म्हणटा ताणें पियोवन जातस, म्हळ्यार सेवकान पियोवन जातस तिणें म्हळें तुज्या खऱ्यांकी हांव उदक हाडून येता आनी तांकां जाय तितलीं तें पियोव. आतां पळया कॅमल्सांक खऱ्यांक तें उदक दिता म्हणटा. एका सायन्स म्हणटा एका खऱ्या कॅमलाक 30 गॅलन्स उदक जाय की चडोवणें जोर तान लागल्यार. 1 गॅलन म्हळ्यार 3.785 कितलें लिटर उदक येता. आतां चिंता ह्या कॅमलाक ह्या खऱ्याक एका खऱ्याक तितलें उदक जाय जाल्यार कितलें वेळ ताणें कळशान उदक उडयसय, कितल्यान कळशान उदक उडयसय. एका कॅमलाक न्ही ताचे सांगता मुस्तू कॅमल्स या कितें आमी सांगता हें खऱ्यांक आसलें आनी तितल्या जाणांक ताणें उदक एका स्त्रियेन दिजें जाल्यार कितलो वेळ त्या स्त्रियेन वेळ काडला पळया. आज तूं आनी हांव विचारूंक करो हांवें खंयच्या खऱ्याक वचून हांवें उदक दिवचें. तुवें उदक दिवंक साध्य आसा. खंयसर मागण्या जमती आसात थंयसर जावंक पुरो एक वॉलंटियर जावन तुज्या पवित्र सभेंत एक वॉलंटियर जावन जावंक पुरो एक म्युजिशियन जावन जावंक पुरो लोकांक मागण्याक हाडून जावंक पुरो थंयसर इल्लें दान धर्म दिवन थंयसर इल्लें एक्टिविटी बरें करूंक हर एका व्यक्तीक मोगाचो न्हू अवकाश आसा. ह्या पवित्र सभेक जाय तितलें दिवंक जाय तितलें पिवन दिवचें आसलें आपोवणें म्हाका आनी तुका आसा. वो सेवक त्या स्त्रियेक विसता कित्याक म्हळ्यार ती स्त्री केवळ उदक पियोंक दिता मात्र न्ही, त्या खऱ्यांक तितल्या गुंडाळ्याचें उदक ओडून कोळशांनी उदक दिवन आसा. आज पवित्रत्मय पळोवन आसा. पवित्रत्म म्हाका आनी तुका पळोवन आसा मोगाचें न्हू. वो म्हजो पूत ही म्हजी धूव. हांव फ्री ना, हांव केदाळें बिजी, म्हजें खावचें जेवचें गळचें न्हिदचें इतलें मात्र करता गी. ह्या पवित्र सभेक उदक तो दिता गी. आपणाचे पयशे दान धर्म घेवन ह्या पवित्र सभा बांदून हाडूंक तो वावर करता गी. ह्या पवित्र सभेक आपलें तालेंतान दिवन समाज सेवेचें तालेंतान दिवन ह्या लोकांक तो सेवा दिवन आसा गी. आनी केदाळा असलीं कामां आमी करूंक शकता. तक्षणां पवित्र आत्म्याची मुखार हांवान तूं विंसून काडलें व्यक्ती जाता आनी आमकां पवित्र आत्मो विशेष तरान आशिर्वाद करता आनी पवित्र आत्म्याक आमी मेसवाल्लीं व्यक्ती जाता. पंचवे मोगाचें न्हू उडास दवरा. ती सली आपल्या लाबानाक ताका ताच्या आवय बापायक सोडून दिता. पुरा सोडून ती ह्या सेवका वट्ट येता. आतां पळया ह्या स्त्रीक ताणें इजाकाक पळोवना तरी पूण त्या सेवकान सांगल्या वेळार जायतो येता म्हणटा. पवित्र पुस्तकांत तें वाक्य वाचता. सेवकान म्हळें 56 वाक्य, हांवें रावाशें करनाका, सर्वेस्वरा म्हजें पयण सफल केलां, म्हज्या धनेसाचें वसोवंक म्हाका सोडा. ताणें जाप दिली, सेलयेक आपोवन कितें म्हणटा म्हूण विचारया. सेलयेन आपोवन ताणें विचारलें, तूं ह्या मनशा सवें वसोवंक काबूल आसाय? वय तिणें जाप दिली. अशें ताणें रेबेक्काक आनी तिजे आयेक अब्रामाच्या सेवकान तेज्या मनशा सवें वसोवंक सोडलें. हांव सांगता मोगाचें मुस्तुबुटी आमी चिंता आमी सोरो सोडयचय, आमी मादक द्रव्यां सोडयचय, सिगरेट सोडयचय, पाड आसलें सोडयचय म्हणून पवित्र आत्मो आशा येता. पाड आसलें सोडचें मात्र न्ही, बरें आसलें सोडूंक आसा. जावंक पुरो तुजें निस्सो वेळ तो बरो वेळ तो सोडूंक जावंक पुरो. तुजो एक हुद्दो तुवें सोडूंक आसूंक पुरो. तुजे संबंध तुवें थोडे तुजे फ्रेंड्स या कितें आसा तुजें तें सोडूंक जावंक पुरो. त्या लाभ त्या रेबेक्काच्या आवय बापायक कशें ती स्त्री ताज्या भावांक ताज्या सगळ्या कुटुंबादारांक सगळ्या त्या प्रदेशाक सोडून ती त्या सेवका फाटल्यान इजाकाक मेळोवंक येता गी. त्याच प्रमाणें पवित्र आत्मो आशा येता मोगाचें न्हू. फेथ म्हणटा आमी भावार्थ म्हणटा दिसांतल्या संगतींक फात येवन तुवें वचोंक तूं तयार आसाय गी. जर तर असलें तूं
दिसनातल्या संगतींक पवित्रत्मे फात येवन तूं वेताय तर तूं खरोच त्या पवित्रत्मेचो इश्ट जावंक शकताय. आनी त्या देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा मोगाच्या न्हू थेसलोनिकरा पयलें पत्र 19 वाक्य म्हणटा पवित्रत्म्याच्या वाटेर ताका अडकळ घाली नाकात, ताका दुखय नाकात म्हणल्यार पुरा उल्लेख पवित्रत्म्या पुस्तकांत आसात. आज हांव तूं उडास दवरया. पवित्रत्म्याची इश्टागत हांवें तुवें जोडूंक जाय. केदाळा त्या रेबेक्कान कशें थंयसर आयिल्ल्या सेवकाक बरी सेवा दिली मात्र न्ही, आपलें सगळें गरदार सांडून आपल्या कुटुंबाक सांडून ताज्या फाटल्यान ताजे सांगता ती इजाकाक मेळोवंक आयली. तस प्रमाणे हांवें आनी तुवें ह्या पवित्रत्म्यात फात येवन आमचें म्हणलें सगळें सोडून सामाजीक बरें करून पवित्रत्म्याच्या देण्या फळांनी बरोवंक हांवें तुवें आसा. आनी असलो संबंद इश्टागत आसल्या वेळार म्हज्या मोगाच्या न्हू हांव तूं विशेश तरान आशिर्वाद जावंक शकता. आनी थवळ त्या पवित्र पुस्तकाचीं उतरां पवित्रत्मो तुमच्या सांगता आनी तुमचें थंय तो रावता म्हणलें तें खरें जातलें आनी त्या जिवनांत अद्भुतां हांव तूं देवूंक शकतलें हांव. Let us surrender to the mighty Lord. Let us surrender our lives to the Holy Spirit. Let us surrender everything that is troubling us, our mind, our intentions, all that we seek from the Lord. Especially, let us surrender our mind entirely unto the Lord. Let us surrender our heart entirely unto the Lord. Let us surrender every emotion, every hatred, every feeling, every plan that we have in our life, every situation that we are going through, and everything that we wish to be unto the feet of the Lord. O mighty Holy Spirit, lead us in your ways as we surrender and pray to you, as we surrender our family members, our parents, our well-wishers, our enemies, our friends, and all who are near and dear to us, the persons who are surrounding us. May your mighty flow of the Holy Spirit power enter our lives. Let it touch each one of us. Help us to have a genuine fellowship with you. Help us to be changed and transformed in the light of God. Lord, as we draw ourselves near unto you, Lord, we pray that you may change our heart and our mind, that everything that we are thinking, saying, and doing, may it be aligned to the word of God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy Araba Shukra, hallelujah, 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 hallelujah. Araba Shukra, Talia Bediani. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನಮಗೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನಮಗೆ. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು, ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಗಾಢಂಧಕಾರದಿ ನಾ ನಡೆದರು, ಗಾಢಂಧಕಾರದಿ ನಾ ನಡೆದರು, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು,
ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು. ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ ದೇವಾ, ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಎಂದು ಇರುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವುದು, ನನ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವುದು. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು, ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 हालेलुया God Jesu God Jesu महिमा Jesu सजीद God Jesu जीत God Jesu हालेलुया 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 हालेलुया. Mighty Holy Spirit, we pray that you may move in our lives, change every situation which looks impossible, fill us with your gifts and your fruits. Lord, let your charisms come in our life, let it break every chain in our life, setting us free, delivering us and changing every thought against us. Lord, as we are coming closer unto you, break every barrier between us. Help us to be one with the Lord. Help us to be connected to the Savior. Help us to be closer to the Lord. Lord Jesus, I surrender right now as we are praying unto you. May the fire of God be enlightened in us. May the fire of God burn in us. Let more fire come in us. Let every situation change. Lord, we pray, let in each one of us faith may be built as we are praying more and more unto you. Right now, may the mighty power of God enter our lives. May the fire of God enter our lives, envelop us, change our situation. May the mighty Holy Spirit come right now. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. मग जनो सुमयाचे आशीर्वाद आमी जोडून घेता. परत एक घडी भर आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या कुटुंबांतल्या सान्यां खातीर, गांवांत परगांवांत आशिल्ल्या भावंडां खातीर, कोणे आज परत विशेषतर आमच्या लागीं मागोवंक सांगला, परत तांची त्या सवा सुमयेच्या पांयां आमी समर्पण करुया. तांचे खातीर आमी मागया. आमची वैयक्तीक मागणी त्या सवा आमचे सुख दूख कश्ट आनवरां पिडा शिडा आमचे समस्या कितें आसा सगळे सुमयाच्या पांयां समर्पण करुया. सुमयाची आशिर्वादां आमच्या आनी आमी मागच्या हर एकल्याच्या जिवितान ह्या घडये वळोवन दिवन आमी आशेवया मोगाचे न्हू. आनी त्या सुमयाचे बेसांव आमी जोडया. आमकां सुमया इती करुया. सुमयाच्या पांयां आमकां संपूर्ण दरान समर्पण करुया. Itia boda sacramenta sestang naman koruya purvila rupa botla navioriti adarya salvon mecha eskutvisya babartaci Baltivya Sasi Bapa Tachis Puta Ullasani Stuti
जाऊ पदवी महिमा ससना एका स्थळ्यान सीता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावार्ता आमेन. प्रार्थूया. येसू मिया जेजो क्रिस्ता या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्ट सौगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडून बल सदांच आमचे ते आमी बगी सर्ग तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करू. आमकां दयेन फावो घन जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना.